किशोर दोन मुद्दे आहेत. एक जो काल डिसिजन घेतला की ओडीपी हाजे मुखार मॅक्झिमम ओडीपी हे सद्याक TCPन सांगला की आपूण तयार करतलो ते आनीक PDA कडेन वचचे नात. हो जो निर्णय आसा ह्या निर्णया कडेन तूं कसो पळयता? एक गजाल जशी तुलियोन सांगली की जेन्ना दोतर विल्फ्रेड डिसोजा चीफ मिनिस्टर आसलो तांणी ODP जी आसली ती फक्त सिटीजांक दवरलेली. आयज अशें जाला की कांय विलेजीस आतां फॉर एक्झाम्पल कलंगूट पंचायत आसा पूण कलंगूटचो डेव्हलपमेंट ज्या फास्ट पद्दतीन चलता तो डेव्हलपमेंट जर प्लॅन डेव्हलपमेंट जर तूं करतलो जाल्यार ताका ODP जाय आनी त्या अनुशंगानच कलंगूट अडफळे पर्रा ह्यो सगळ्यो एरिया तेतून येयल्यो. विशय असो आसा की ODP प्लॅन करतना हे पळय सिद्धार्थ बाब जो उलयलो सिद्धार्थ बाबाची एक गजाल म्हाका बरी दिसता की ही इज अ इंटेलेक्च्युअल पॉलिटिशियन. एक भाजपाचो म्हणयारो म्हणजे भाजपाचो प्रवक्तो हो कसो आसचो आनी तेणी कशी आपल्या पक्षाची बाजू सांबाळची हें आमकां सिद्धार्था कडल्यान दिसता. ना जाल्यार खुबदां अशें जाता की पक्षाचो प्रवक्तो डिबेटी घेता आनी ताका कशी मागीर पक्षाची भुमिका सांबाळची हें ताका कळना. आय एम फुल्ली विथ हिम की कायदो हो कायदोच आसपाक जाय आनी समजा एखादी गजाल कितलीशीच वर्सां इलिगॅलिटी चालूच आसा आनी आतां जर ती लक्षांत येयली की ती इलिगॅलिटी म्हणून जाल्यार ती करेक्शन करपाकूच जाय. आय एम फुल्ली विथ हिम. थँक्यू. पूण ज्या पद्दतीन ह्यो गोष्टी चलतात आतां फॉर एक्झाम्पल येतो व्हडलो डिसिजन मायकल लोबो हो भाजपांतल्यान काँग्रेसीन गेलो. भाजपांतल्यान काँग्रेसीन वचून मायकल लोबो स्वता इलेक्ट जावन येयलो. बायलेकूय तेणी इलेक्ट केली. तेच्या उपरांत तो काँग्रेसीचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो. आनी एक गजाल आसा की जर काँग्रेसीन जान फुकपाची जर कोणा कडेन क्षमता आसा जाल्यार ती मायकल लोबो कडेन आसा. त्यामुळे आयज ज्या पद्दतीन नॅशनल लेवलाचेर ज्या पद्दतीन BJPची स्ट्रॅटजी चलता की मेन जो कॅप्टन आसता त्या कॅप्टनाकूच चेपून दवरप. मागीर आनी दुसरो मनीस आतां आयज जर आमी पळयतात मायकल लोबोचेर इतकी एलिगेशन जातात इलिगॅलिटीची जाल्यार तेच्याय आमदार कोण उलयना आनी गव्हर्मेंटाचे आमदार कोण उलयना. सायलंटली द वॉर इज बिटवीन मायकल लोबो एंड TCP मिनिस्टर. एज अ हेड ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट इज द रोल ऑर वॉट इज मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची ह्या सगळ्या विशयाचेर कितें भूमिका आसा ही गोंयकारांक कळपाक जाय. ओके विल कम टू दॅट. म्हाका दिसता हांव एकच क्लॅरिफिकेशन मुख्यमंत्र्याचें दिता की मुख्यमंत्री हो कायद्या प्रमाणे वचपी मनीस. ज्या प्रमाणे हांव ताका वळखता ही इज अ व्हेरी फेअर पर्सन आनी तो बेकायदेशीर कसलेच करपाक दिवचो ना कोणाकूच दिवचो ना. म्हणजे दुसरे बेकायदेशीर करतले ओन्ली चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू अपहोल्ड द लॉ. I think all the full cabinet and the whole assembly, I think. You cannot have. तुम्ही कोणाक पर्टिक्युलर मनशाक इम्युनिटी मागता हे म्हाका दिसता हे आमचे सगळ्यांचे व्हडले दुर्दैव आसा. किशोराक विचारिल्लो की कालच्या मिटिंगे भितर डिसिजन घेतलें की मॅक्झिमम ODPs ज्यो आसा ज्यो सस्पेंड केल्ल्यो त्यो PDAs आनी करची नात त्यो TCP डिपार्टमेंट या TCP बोर्डाच्या सुपरविजना अंडर जातल्यो. हाऊ डू यू लुक एट दिस डिसिजन एज अ स्पोक्सपर्सन ऑल्सो एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो? See, I will tell you, Pramod Bab, the government has made it very clear by arrogating to itself the power under Section 33 to prepare the ODP by the town planning department, that is by the government itself. Government has expressed a serious no confidence on the PDAs. So why you keep these white elephants and spend government money in running these PDAs? Abolish the PDAs, dissolve the PDAs, because this is a clear no confidence of the minister in his own PDAs which have been recently constituted. Dissolve the PDAs and put all the regulatory mechanism back into the town planning department, which everybody would be happy with. You are keeping the PDAs as white elephants. A colossal amount of money is being spent to run them on a day-to-day basis, and still there are no results. And the minister has clearly said these ODPs are going to be scrapped. Fine, scrap them. You prepare the ODPs. Take all the professionals into account. We have fully in support of the initiative. But tell us who went wrong, what went wrong, and what is the accountability in this process. That is more important. Finally, to establish blame shoulder कोण करतलो, fix the accountability in all this. सिद्धार्थ दोन प्रश्न. पहिलो प्रश्न की जो तुलियोन काढला तो की जर सरकारच आपल्या PDA भितर इतलो विश्वास दाखयता जाल्यार तो PDA जायच कित्याक? प्रत्येक खेपेक PDA मुळे की आरोप प्रत्यारोप चालू जातात.